नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाचे निमाणे ट्रेडिंग सेशन. निफ्टीन आयजूय गॅप अप ओपनिंग दिली आणि क्लोजिंगय बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह झाली. निफ्टी 50 इंडेक्स 19,241 उक्त जाल्लो. 19,276 मेरेन हाय मारून इंडेक्स 19,210 मेरेन सकयल पावलो आणि उपरांत 19,230 पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. इंडेक्स 97 पॉइंट चढलो. सेन्सेक्स 64,444 उक्त जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 282 पॉइंट चढून 64,363 पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात अपोलो हॉस्पिटलाचो शेअर सुमार 5.5% पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. अदानी पोर्ट, आयशर मोटर्स, टायटन आणि LTIM कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमध्ये बजाज फिन्सर्व, SBI लाईफ, डॉक्टर रेड्डी, इंडसलँड बँक आणि बजाज फायनान्स कंपनीचे शेअर आज नेगेटिव्ह क्लोज झाले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो झोमॅटो कंपनीचो शेअर. झोमॅटोचो शेअर 108 रुपयाचेर पॉझिटिव्ह ओपन जाल्लो. शेअरान आज पुराय दीस पॉझिटिव्ह मोमेंटम कायम दवरलो. सुमार 11% जंप मारली आणि 119 रुपया 90 पैशाचेर नवो 52 वीक हाय तयार केलो आणि क्लोजिंग 117 रुपया 90 पैशांचेर. Q2 झोमॅटोचो रिजल्ट बरो येतलो म्हूण एनालिस्टांची अपेक्षा. JK लक्ष्मी सिमेंटाचो शेअरूय आज बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह. कंपनीचे Q2चे नेट प्रॉफिट 55% वाढले आणि शेअर 10% चढलो. टाटा स्टीलाचो रिजल्ट मात पेड्ड्यार आयिल्ल्यान कंपनीचो शेअर नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. सेंको गोल्ड कंपनीचो Q2चो रिजल्ट बरो येतलो म्हूण मार्केटांतल्या प्लेयरांक अंदाज आशिल्ल्यान शेअर आज 10% वयर चढलो. टाटा मोटर्सान 3,764 कोटी रुपयांचे प्रॉफिट केले. गेल्या वर्सा ह्याच काळात कंपनी लॉसात आशिल्ली. आज टाटा मोटर्स पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. कॉनकॉर कंपनीचो दुसऱ्या तिमाहीचो निकालय बरो आयलो. कंपनीन इयर ऑन इयर 21% प्रॉफिट केले. शेअर सुमार 5% चढलो. आयची मार्केट अपडेट सोंपोवच्या पयलीं MRF कंपनीच्या रिजल्ट आणि डिव्हिडंडाचेर माहिती पळोवया. भारतीय शेअर मार्केटांतलो 1 लाख रुपया वेलो हो शेअर. MRF कंपनीन आपल्या शेअर होल्डरांक डिव्हिडंड दिवपाचो निर्णय घेतला. डिव्हिडंडा खातीर एक्स डेट 17 नोव्हेंबर दवरल्या. डिव्हिडंड एका शेअराचेर 3 रुपया. कंपनीन 572 कोटींचे प्रॉफिट केले. एणावळ सुमार 6.5% वाढली. मात शेअर 2,776 रुपयान म्हळ्यार 2.5% पडून 1,07,723 बंद जालो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या सप्तकाच्या नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.